हो जो इतले वर्साचो कलवट आमी पळयता, हो जो कलवट आहा ते बायणा आनी वास्को लिंक जाता आनी बायणाच्यान वास्को वचपाक खंय तरी एक शॉर्टकट जागा वाट म्हणटा आनी ही वाट आसा आनी हो जो इतलो ओल्ड कलवट आसा म्हाका दिसता तो 2 फावटी हांगा हें जालो आनी इन शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम म्हणजे ते 1.5 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता ह्या वतनी आमच्या आमदारान कलवट टेंडर करून काम स्टार्ट करता आयज. हेचो जो फायदो आहा पळय लोकांक खूब कळटलो. म्हणजे आतां परतें म्हटलें मेस्तावडा म्हण बायणा म्हण आनी हांगा एक ग्रावंड आसा ताका लागून हो खूब यूज जाता. सो एकूच सगळ्यांक एक तुमच्या माध्यमांतसून एक लोकांक एक विनंती करता, एक 8 ते 10 दीस वो रोड तुमी यूज करपाचो ना, म्हणजे यूज करपाक मेळपाक ना. तुमी ती कळ सोसून घेवपाची, कित्याक 8-10 दिसान समज बंद दवरलो जाल्यार कलवट बेगीन स्टार्ट जातलो जाल्यार हाफ करपाक मेळना. सो एक रिक्वेस्ट करता सगळ्या रहिवासींक कोण रोड यूज करता तांकां की 8 ते 10 दीस तुमी ती कळ सोसून घेवची. आयज आमी पळयता आमच्या वास्कोन एकूच हांगाच न्हू जाल्यार ऑल ओवर वास्को आमी डेव्हलपमेंट चालू आसा. लोकांनी बेजार जावपाचें न्हू, खंय तरी कोण तरी गैरसोय जाता म्हणून. डेव्हलपमेंट समज जाता जाल्यार मातशें जशें आमच्या आमदारान म्हटलें की अंडरग्रावंड केबलिंग जाता पळय तेन्ना लोक आयज मुखार कोण म्हणटा की घाण जाल्यार रस्तो वाडलेले पडटा. जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता पळय तेन्ना अशें सोंसपाक जाता. म्हाका दिसता 1 वर्सा भितर फूल वास्को आमची चेंज जावपाची हें आहा, चान्सीस आसा. जो आमकां गोंयांत लागता दीपक नायकाचो लागता आनी म्हाकाय लागता. म्हाका म्हणलें की आतां बायणाचे लोक येता तशेंच आमच्या मेस्तावड्या आनी बुट्यापाट जेन्ना बायणा वयता जाल्यार हो मेन कलवट हो रस्तो मेन. म्हणून आयज एक्चुली हो गणपती दिसा हो कॉलेप्स जाल्लो आनी खरेंच हांव खरेंच देव बरें म्हणटा आमचे कॉन्ट्रॅक्टर परेशाचे गणपतीक तेणी टेम्पररी कशें करून हे रेडी करून दिले लोकां खातीर आनी हो कलवट आमी गणपती व्हरोंक पावले बायणा बिचाचेर. आतां तुजे दिपकान सांगल्यार दादीन सांगलेलें आमदारान की एक 10-15 दीस मातसो त्रास जालो, मातसो तुमी त्रास शेअर करपाचो म्हणल्यार हो जावपाची गरज खूब आसली. कित्याक हो कोण ना पोर्तुगीज टायमार दिसता कलवट हेची हालत सारकी बेकार जाल्ली. पण चिऱ्यांनी मारलेलो पण आतां हो कॉन्क्रिटान बांदतले आनी लोकांक खातीर बरो जातलो, आमच्या व्हडा खातीर बरो जातलो. बायणा आनी वास्को लोकांक खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो आनी हो खूब पोरणो कलवट. तो फाटल्या दिसांनी 1-2 म्हयन्या पयलीं रिटेक करून कॉलेप्स जावपाक लागलो. सो आमी ताका टेम्पररी स्लॅब बीब घालून ट्राय केली हें करपाक, पूण तो जावना. आनी व्हेरी बिजी स्टेट आशिल्ल्या कारणान खंय फाल्यां कितें कॅज्युअलिटी जाय म्हणून आमी तो इमिडिएटली एस्टिमेट केलो आनी आज ताजें आमी काम सुरवात करता. हांव फक्त इतलेंच सांगता की लोकां कडेन मागता की आमी हो इतलो बेगीन करता तितलो येतलो. आमी पयलीं तरी की हाफ रस्तो ओपन करपाचो आनी हाफ रस्त्यार काम करपाचें म्हणून, पूण ताका खूब दीस लागपाचे. सो आमी 10 दीस हो हेका बरोबर घेवन फास्ट एक 10 दिसां भितर कंप्लीट करता. 10 दिसां भितर डायवर्जन करतले. सगळे जे बायणा येतात लोक नाल्यार बायणासून वास्को वतात तांकां विनंती आसा की तुमी हे 10 दीस मातसो तुमी ब्रिजा वयल्यान म्हणजे तेवटेंतल्यान ब्रिजा वयल्यान सिटींतल्यान वचून तुमच्या कामाक वचची. थोडी मातशी गैरसोय जातली ती मातशी सोंसून घेवची. जाता तितले बेगीन म्हणजे 10 दिसां जाय ताणें टायम लिमीट सांगला, पूण आमी 8-10 म्हणजे मॅक्झिमम 8 दिसां भितर आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. थंय NOC मागले आमी आनी ती NOC रेडी जाल्या. सो सगळ्या कडेन डेव्हलपमेंट सुरू जाला. सगळ्या कडेन तुमी पळयल्यार तेवटेन अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा आनी थोड्या वेळान ब्युटिफिकेशन स्टार्ट जातलें. हेंच काम चालू आसा आनी हाजेंय काम चालू आसा. एवरीवेर आतां आनी थोड्या दिसांनी न्यू वाड्यार टू लास्ट स्टॉप बस स्टॉप रोडूय सुरू जातलो. टारींग न्यू वाड्यार फूल भागाचो टारींग सुरू जातलें. सो डेव्हलपमेंट वर्क चालूच आसा, कंटिन्युअस प्रोसेस आसा आनी म्हाका दिसता आनी हाज्या फुडल्या काळान म्हणजे आनी खुबशे प्रोजेक्ट्स फास्ट जायत रावतले. थोडी गैरसोय जातली. हांव लोकां कडेन विनंती करता की पळय इतलीं वर्सां कांय जावं नाशिल्लें. सो आमी जेन्ना करतात तेन्ना खूब तोडफोड जाता. तोडफोड शिवाय आमी करूंकूच शकना. तें अंडरग्रावंड केबलिंग करतलो जाल्यार ट्रेंच मारूंकूच जाय, तें करूंकूच जाय. सो सगळ्या लोकां कडेन विनंती मातशी तुमची गैरसोय जातली. हांव तुमचे कडेन माफी मागता, पूण आमच्या फुडल्या भवितव्या खातीर तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. तुमी सपोर्ट करीत आयिल्ली आसा.